I now invite Shri Joseph Sequeira, Sarpanch of Village Panchayat Kalangut, to formally welcome the gathering. Please put your hands together and welcome our Sarpanch of Village Panchayat Kalangut. चेक देव बरी साथ दिवंक सगळ्यांक जरी आसतना आमी लेट जाले पूण एनिवे सीएम येयलो आमचे मदें हे आमची उद्घाटणी करपाक सो आमचे मदें आहा आमचो सीएम लाडको सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मदें मायकल लोबो आमचो कलागूट एमएलए डिलायला लोबो शोलेम एमएलए आनी आमचो केदार नायक सालिगांव आनी आमचो चीफ इंजिनियरींग आसा आमच्या बरोबर स्टीफन आनी सगळे सरपंच आनी जिल्हा पंचायत मॅनेजर आयज खूब बघता हो आमचो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक आनी आयज आमी अशें म्हणटा की एनादर फेदर इन आवर कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी वी आर हॅपी कित्याक हे प्रोग्राम आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां हे सँक्शन केला म्हणून लायटीचे डिपार्टमेंट इट इज रिगार्डींग द वर्क ऑफ न्यू 33 kV अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम टू कलंगूट एंड सालिगांव सबस्टेशन ते मागीर बादे आनी अंजुनय आसा तितून आनी मागीर बागानूय आसा आनी मागीर अनेक आहा की आमचे चड आनी चड प्रॉब्लम जाताले आमच्या गांवान रिगार्डींग वॉटर प्रॉब्लम सो आमी ही उदकाची टांकयेक आमी पायपलायन घालता न्यू पायपलायन वीच इज फ्रॉम सेंट एंटनी चॅपल अप टू फुटबॉल ग्रावंड कलंगूट फुटबॉल ग्रावंड थंयसर आनी थंयसर न्ही टांकी भरलेली आसा दॅट वील केटर टू आवर पीपल फ्रॉम सावंतवाडो खोब्रावाडो उमतावाडो एंड मड्डावाडो सो दे विल नॉट हॅव एनी प्रॉब्लम ना बट ओनली थिंग इज दॅट आमच्या लोकांनी मातशें पासियस काडूंक जाय की आमी मातशे रस्ते फोडटले आनी मागीर परतून रिइन्स्टेट करतले सो त्या पासत आमी सगळ्यांनी मातशे पासियस काडूंक जाय नाजाल्यार म्हणूंक आसा की अरे रस्ते फोडले सारके जावना पूण तरी पूण आसतना आमकां सीएमान अशी प्रोग्राम असो केल्लो आसा फोडल्या उपरांत रोखडोच ताका रिइन्स्टेट करपाचो आसा सो आमची 3 कामां चालू आसतली एक आसतलें वॉटर पायपलायन दुसरें आसतलें इलेक्ट्रिसिटी आनी तिसरें स्वेज नेटवर्क एट गावरावाडो सो हे बराबर फ्रॉम 21st or 22nd ऑफ दीस मंथ हे कामां चालू आसतली आमची आयज आमी आमचे एक पंचायतीन खूब कामां केल्लीं आसा ऑन देअर ओन बिकॉज आमचो चीफ मिनिस्टर जो आमकां सदांच लागीं आसा आनी तो म्हणटा बाबा तुमी कितें काम करूंक जाय तें करात एट युअर लेवल एट द पंचायत लेवल सो आमी इतली पंचायत लेवलाचेर since the day we took from over from 22nd of 2022 till date we have spent about for development of soling and asphalting of road retaining wall laying of interlocking tiles हे मेळोन सगळे 12 कोटीचे काम केलेले आसा सो तेजेर आमकां सराचो तेंको आसा आमचो एमएलएचोय तेंको आसा आनी जर तर आमकां तरी गव्हर्मेंटाचो तेंको नासलो जाल्यार आमी हे काम फुडें वचोंक पावचे नासले नाल्यार सगळीं ऑब्जेक्शनांच येवपाची आमकां सो त्या पासत आमी पयले सुवातेर सराक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी खूब कामां केलेलीं आसा सर हांव थोडक्यान कितें लेट जाल्लें आसा म्हजें लिस्ट व्हडलें आसा पूण आतां सगळ्यांक लेट जातली पूण थोडीच सांगूंक सोदता की आमकां हे फावंडेशन स्टोन was laid near St. Anthony Chapel in the year 2007 for underground cabling of Kalangude Kanjoli area under APDRP scheme. And but up till date, आमचे कांयच जावना दुसऱ्याच्या गांवांनी सगळी अंडरग्राउंड केबलिंग केलेलें आसा सर पूण हांव तुजे कडेन उपकार मागता कित्याक फावंडेशन स्टोन लेईंग ऑफ फावंडेशन स्टोन फातरूय आसा कपेलाच्या फाटल्यान हांवें एक पिक्चर काडून हाडलेलें आसा इट इज फ्रॉम 2007 मातशें हेजेर मातशें सँक्शन दिवपाचें सर स्टीफन सर्वीस रायट
आणि हांव सोदमतां ही आमचे सगळे अंडरग्रावंड तेन्ना तेन्ना हांवूय बी ते सायडीक आसलो सर. ना ना ना. हांव जाणा तूं आतां आमचे करतलो म्हणून, कित्याक मायकलूय आहा, मायकल सराच्या कानान घालता मातशें ही कामां फास्ट फास्ट करून आमी कम्युनिटी हॉल बांदलेले आसा एट बोडको वॉर्ड, मागीर भितर MRF आनी हे हॉल which is costing about 4 crores. It is all on PPP fund or this CSR funds. ते आमकां नाजाल्यार एके व्हडले बरे हॉल मेळचे नासले आमकां. सो हेजेर आमी सगळे स्पॉन्सरांक आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक आमकां आसा सर की आमचो एक फुटबॉल ग्रावंड, पोरयेट फुटबॉल ग्रावंड आसा. पोरयेट फुटबॉल ग्रावंड हो अजुनूय गव्हर्मेंटाक लागीं आसा. डायरेक्टर सो हांव मागतालो सर तुजे कडेन पंचायती कडेन दिवपाचें. इट इज मेंटेन बाय पंचायत नाव. It is maintained by the panchayat. And Michael was kind enough when he was there for the last 5 years that he did that the other ground, futsal ground. Right? Now we are also putting up another basketball court in the same place, which is costing 1.5 crores, which is through the panchayat fund. So हेजेर तुझा म्हाका आदार जावो सर, आनी हे करतलो म्हणून हांव आशान रावता. आता आमी एक कॅटल पॉंडान सिनियर सिटीजन घर म्हणून दिलेलें आसा आनी तेका आमी हेल्थाक दिलेलें आसा सर, फॉर हेल्थ एंड सॅनिटेशन. तो पावलेलो आसा सर भितर. तो आमकां थंयसर एक दोतोर ना, सगल्यो फॅसिलिटी पंचायतीन केल्ल्यो आसा सर. एक दोतोर सो आमकां हांव आशान रावता, कित्याक आमी सगळे आतां 60 प्लस जाता. 60 प्लस जावन आमी सगळे दोतोराशी वचपूच जाय. सो तुजो आदार आमकां व्हडलो म्हत्वाचो आसतलो सर. मागीर रिक्वेस्ट आनी एक आसा सर की आमी एक 5 कोटीचे फ्लॅट घेवंक सोदता इन बॉम्बे फॉर पेशंट हू आर सफरींग फ्रॉम कॅन्सर थ्रू पंचायत फंड. सो हेजेरूय तूं म्हाका तुजो सँक्शन जावो जातलो सर. आनी मागीर फक्त गार्बेजाक आमी खूब तुमी आमकां आदार दिलेलो आसा. इन 15 फायनान्स वी हॅव परचेज अबाउट 5 trucks, big trucks, 10 small trucks. Then we have we have done the MRF of 20 meters by 10 meters. The MRF शी केलेली आसा सर. And everything is done through the panchayat funds. Now we are having a issue regarding dead trees and dead leaves. We want to purchase a brush chipper machine of 75 lakhs, where the file is with you, sir. You can just sanction the same. Major problem which we are suffering now is in tourism sector. As आमकां waste treatment plant आसा सर. स्वेज ट्रीटमेंट प्लांटान ते आमचे सगळे रॉ स्वेज आमचे बागाक रिकीन वयता आनी बागाक रिकीन सान सोमते आमचे दोर्या वयता सर. सो हेजेर आमकां मातशें तुजें हेल्प जावो, कित्याक आमी पोल्युशन बोर्डाक सांगलें बाबा हें सामकें काम कर म्हणून, पूण आजून पासून ते करिना. आय वॉज स्पिकींग वीथ माय कलीग फ्रॉम आरपोरा सरपंच रेडकरी. सो रेडकर आहा. सो ते आमकां दोगांयकूय लागता रिवर. सो हेजेर तूं मातशें आमकां हेल्प कर सर. आनी तितूर आमकां सांगलें आदी एक रिवर्स पायप लायन वयतली म्हणून अप टू आमचो प्लेन इंडस्ट्रियल स्टेट. ती आजून पासून कांय जावंक ना सर. ते मागीर तेजेरूय मातशें तुजें लक्ष घालीत जाल्यार आमकां बरें जातलें सर. कित्याक सँक्शनीत सर. आनी कितें जालां की गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आसा न्हू आमचो, तो आमचे कालांगुटान एक वाडो आसा, गावरा वाडो इश्ट म्हणून. ते सगल्यो बांयो पिड्यार गेल्यो आसा सर. उदक सगळें धवे जाल्लें आसा. सो हेजेर मातशें भितर मातशें तें कितें करूंक जाय. आनी तेजे उपरांत आमकां आमच्या आराडी कांदोली तेकाय आमकां प्रॉब्लम जाता सर. वड्डा आराडी.
सो तिजोरी प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तूं सोदमतले हांव फकत म्हाजे प्रॉब्लेमूच सांगूंक येयला सो म्हाजे कितें आहा तें हांव सांगता सर आनी हांगा जो आनी एक प्रॉब्लेम आसा सर ते प्लांटाचो की 7 जाल्या उपरांत सगळो वास कांदोली आराडी ओर्डा कांदोली विलेज आनी कालांगूट गावडा वेस्टाक हो वास येता सो ओवरलोडीड जाता सो हेजेर आमकां तुजो मातसो हेल्प जावो सर पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता फॉर द लास्ट 3 years अंडर द बॅनर अंडर your guidance we have done a lot of development of our village with the support of our chief minister then the PWD then electricity block development officer and director of panchayat with these few words there are more but since it is time constraint now I would like to one more thing is that our police station is getting deteriorating आणि पुलीस तिथं लावंक जायना तिथं तांकां मातशें तुजें तें लक्ष घालपाचें मायकल सर सर तुवें घातलेलें तें सराक सांग पुलीस स्टेशन आनी ट्रॅफिक पुलीसूय सो अंडर द गायडन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर वी हॅव डन a lot of development in Kalangut and the work is going on with the help of our MLA Michael Lobo and with you all the people of Kalangut. And the panchayat members, not forgetting the panchayat members because panchayat members are the backbone of the panchayat and that is where we have achieved such a lot of development in our village and I thank sir for coming over here and I welcome you also sir to Kalangut Panchayat. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this engaging warm welcome. With great honor and a shared vision for progress, we now proceed to the formal inauguration of the foundation stones for 3 vital infrastructure projects that will significantly contribute to the growth and development of our region. To mark the significant moment, I request Shri Subhas Parsekar, Executive Engineer, to kindly escort our esteemed dignitaries to the unveiling of the plaques. The electricity infrastructure project PLATE aims to enhance power distribution, enhancing an efficient supply to households and business. Next moment. The road development PLATE, which is an initiative focused on enhancing connectivity, ensuring smooth and safe transportation for residents and visitors alike. Thank you. And finally, the water pipeline network PLATE, which is a crucial step towards providing a seamless and efficient water supply system. Please put your hands together, ladies and gentlemen, as our esteemed dignitaries have unveiled the foundation stones of all 3 major infrastructure projects that will upheld from 22nd of March 2025. Requesting dignitaries to kindly take their seat. And now let us hear from our distinguished dignitaries who have been the driving force behind these development initiatives. I request our esteemed speakers to kindly come forward to address the gathering. Shri Stephen Fernandez, Chief Electrical Engineer. Shri Kedar Naik, Honorable MLA of Saligaon Constituency and Vice Chairperson of Goa State Infrastructure Development Corporation. Please put your hands together for the MLA of Saligaon Constituency. Good evening everyone. There is a foundation stone for 33 kV underground cabling. आणि या फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल MLA फॉर कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी मायकल लोबो,
Honorable MLA for Sholin constituency, Dilaila Lobo, Chief Engineer, Stephen, Jilla Panchayat members, Sandeep, Dattaprasad, Niharika, Sarpanch of Kalangut, Joseph Sikvera, also condolences of my friend Sarpanch Blaze Salvador, Saligao Sarpanch Lucas, Hillen Sarpanch Reshma, Reshma Sarpanch Sushmita Pendekar, Sangolda Sarpanch Nita Kanwalkar, Nerul Sarpanch Rajesh Kalangutkar, Giri Sarpanch Shubham, सगळे सरपंच आमच्या फुडल्यान बसल्या ई पार्सेकर सगळे असिस्टंट इंजिनियर्स जेई ज्युनियर इंजिनियर्स सगळे माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो आणि प्रेस मिडिया आज खोशी भोगता की वेरियस वर्क्स ऑफ क्रोज ऑफ रुपीज आमी उक्तावण केलेले आसा. म्हाका दिसता कॉमन मॅनाक सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता की रस्तो उदक आनी लायट आणि म्हाका दिसता आमचें सरकार BJPचें सरकार हे कॉमन मनशाच्यो तिनूय ज्यो गरजो आसा एका प्राधान्य एका प्रायोरिटी दिवन ही कामां फुडें व्हरत आसा. खोशी भोगता आनी कित्याक 350 crores जेन्ना मोडून आमचे सालिगांव सबस्टेशन आयलें which will benefit not only Saligao constituency but Kalangut constituency and Sholin and various other parts of other constituencies. फुडें वचून पळयत जाल्यार 15 MLD प्लांट जे आयले आमकां वॉटर शॉर्टेज आमच्या कलांगुटानूय शिवोले आनी सालिगांवान तिनूय आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक वॉटर शॉर्टेज जाताली. सो 15 MLD प्लांट जेन्ना आयले तेन्ना हेजो आमकां भरपूर फायदो जातलो आनी म्हाका दिसता हें स्लोली काम कंप्लीट जायत आयिल्लें आसा आनी हेजे जे आमी 33 kV केबल्स आसा जावं आमची पायपलायन आसा आनी रिस्टोरेशन ऑफ रोड म्हणजे काम जातकूच रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स जे आसा हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करून सगळे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अशा आशिर्वादान ही सगळी कामां आयज जाग्यार पडटा. हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता कित्याक सगळे इंजिनियर्स हांगा आसा ही कामां जेन्ना करता तेन्ना म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाचें कॉर्डिनेशन हें आसपाची भरपूर गरजेचें कित्याक रोड्स जावं वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी यांच्यानी काम करताना एक गव्हर्मेंट आनी युनायटेडली करपाक जाय नाजाल्यार कितें जाता एक्सकवेशन केलें काय आनी ते होणके पुरयले काय म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी समजता आपलें काम जालें म्हणून आनी मागीर ते लोकांक भरपूर त्रास जाता ते पॉटहोल्स जाता. गेल्या फावटी जेन्ना हे सगळे आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लेलें तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीनी हेजो भरपूर त्रास जालेलो. पूण जर सायमल्टेनियसली एक्सकवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ रोड जर करीत जाल्यार हेजो म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक कांय त्रास म्हणजे कमी त्रास जावन हेजो आमच्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीन फायदो जातलो. सामकें इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ही जी कामां डेव्हलपमेंटल कामां जेन्ना चालू आसता तेन्ना आमच्या लोकांक थोडो त्रास जातलो आनी हो जातलोच हे आमी अवॉयड करूंक शकना. पूण जर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स आसत जाल्यार हो त्रास लोकांक जाता हेजो कमी पर्संटेजीन लोकांक त्रास जातलो. सो कोऑर्डिनेशन ऑफ सगळे डिपार्टमेंटाचें भरपूर गरजेचें आसा आनी हांव आशा दवरतां की आमचें हें जेन्ना काम सुरवात जातलें हें सगळें बरे तरेन हें काम कंप्लीट जातलें. परतुनी मनसून जें आसा मनसून आमकां जून जुलय म्हणल्यार मनसून स्टार्ट जातलें आनी सगळ्याकून त्रास जर हे परते रोड रिस्टोर जायना जावं टायम बाउंड आमी ते कंप्लीट करूंक पावना जाल्यार म्हाका दिसता हे त्रास सगळे आमच्या लोकांक जातले. सो ताका लागून म्हाका दिसता टायम बाउंड आमी हे सगळे कंप्लीट करपाक जाय कित्याक हे कामां करता आसतना आमकां रोड सगळे ब्लॉक करचे पडटले. आय एम टॉकिंग स्पेशली ऑफ पिलेन जे इंडस्ट्रियल रोड आसा हो आमकां कंप्लिटली बंद करचो पडटा आनी ताका लागून स्कुलां जी आसा सो स्कुलांची एग्जाम जावनी आनी एग्जाम जावन हो रोड बंद करपाचें अशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांनी आमकां बरी एक हें केल्या आनी ते एग्जामी जावन मागीर हे रोड आमी बंद करतले. पूण सगळ्यांत इम्पॉर्टंट ही सगळी कामां करतना हांव परतून सांगता की लोकांचो साथ जाय. ही कामां आसा ती लोकांक लागूनच करता पूण लोकांचो साथ जर आसलो जाल्यार ही कामां सगळी सुरळीतपणान जाग्यार पडटली. आमचें जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा 350 crores जेन्ना एक सबस्टेशन येता हें आतांच न्ही जाल्यार फुडल्या 50-100 वर्सांक हेजो आमकां फायदो जातलो. आमची फुडली जनरेशनां जी आसा आयज कितें काम करता तें आमकां फुडल्या जनरेशनाक आमच्या फायदो जातलो आमच्या भुरग्यांक फायदो जातलो आनी त्या म्हाका दिसता रितीन आमचें BJP सरकार काम गोंयांत करीत आसा. हांव आनीक फुडें वता आसतना हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतलेंच न्ही हेच डेव्हलपमेंट न्ही जाल्यार फुडें वचून आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन एक व्हडलेशें हॉल जवळ जवळ 25 crores इतले स्पेंड करून GSIDC एक बऱ्यांतले बरें 1000 लोकांचे 1000 लोकांचे हॉल आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन बांदता आनी म्हाका दिसता हेजो फायदो फक्त सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सीक न्हीच
म्हणटा तेन्ना कॉमन लोकांच्यो गरजो ज्यो आसा बारीक बारीक कामां हे लक्षांत घेवन फुडें आमी काम करीत आसा. हांव आनीक तुमच्या मुद्दम कानार घालूंक सोदता की जेन्ना पावर सबस्टेशनाच्यो ओवरहेड ते केबल्स येता तेन्ना काल एक्सकवेशन खुबशे फार्मर्स आमचे कडेन आयिल्ले आनी फार्मर्सांतले जे लँड आसा म्हणजे तांकां अजून तेजें कंपेन्सेशन मेळिल्लें ना. पूण तें कंपेन्सेशन मेळपाक लागून आमी म्हाका दिसता हांवें इंजिनियर कडेन उलयलें आनी तांकां अश्युअर केलां की कंपेन्सेशन तांकां पावतलें म्हणून. सो आमचे फार्मर्स जे भाव आसा हेंचें आमकां कॅर घेवपाची गरज आसा आनी विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ह्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा ह्यो सगळ्यांच्यो जाग्यार पडटल्यो. हांव कॉन्ग्रेच्युलेट करता आमच्या गव्हर्मेंटाक. हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की सालिगांव तशेंच म्हाका दिसता कलंगूट शिवोले तुमी कितलींशींच आयज उक्तावणां पयलीं. आमचे म्हाजे मित्र जोसेफ सिक्वेरा हेणें कितलींशींच कामां आतां तुमकां सांगून दाखयलीं. आनी हें डबल इंजीन सरकार म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाचें सरकार आसा, कॉमन लोकांचें सरकार आसा, हें काम करीत आसा, लोकांक लागून काम करीत आसा. हांव आनी एकदां सगळ्या लोकां कडेन आव्हान करता की तुमचें कॉर्डिनेशन हें आमकां इम्पॉर्टंट, तुमचो आशिर्वाद हो आमकां इम्पॉर्टंट. हांव आशा दवरतां की सगळें कॉर्डिनेशन तुमचें मेळटलें आमचे डिपार्टमेंटां की एकामेकांक सांबाळून बऱ्या तरेन कामां जाग्यार घालतलीं. हांव इतलें सांगता, म्हजी 2 उतरां काबार करता. देव बरें करूं. Thank you so much, sir, for your thoughtful, inspiring words on this issue. I now request Srimati Delilah Lobo, Honorable MLA of Sholim Constituency and Vice Chairperson of ESG, to kindly address the gathering. Good evening, everyone. Today, on the occasion of inauguration of laying of foundation stone of cabling of 33 kVA line from Saligaon to Kalangut and Sholi constituency. We have in our midst our Honorable Chief Minister Sri Pramod Sawant, our MLA of Kalangut constituency Sri Michael Lobo, our MLA of Saligaon constituency Sir Kedar Naik, all our ZPs, all our Sarpanches, our C of electricity Bab Stephen Fernandez, आमचो कलंगूटचो सरपंच बाब जोसेफ, all the sarpanches of all the constituencies present here, press media and my dear friends. आमचे E हात of all the 3 departments, E, AE and JEs of electricity department, of water department and road departments. As ye आमी inaugurate केला 33 kVA line from Saligaon substation. It's coming to Kalangut and to a Bade substation je yopache ha poi tisur. Costing rupees 50 crores, 50.62. So येद्या व्हडले काम आमच्या तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन शोली, सालिगांव आणि कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन पास करून सरान दिल्ले हा म्हणून चडांत चड CM सर तुका देव बरें करूं म्हणटा. तोहेच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, लेट मी टॉक ओनली अबाउट शोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. ही जी 33 kVA लायन आहा ती आमच्या चौरंगीनाथ टेम्पल, आमचे बॉर्डर हा कलंगूट आणि शोली, थंयसर साकून 33 kVA लायन येतली. आमच्या बादे आमचे सबस्टेशन येवपाचे हा पळय थंयसर सोनारखेड, आणि थंयसर साकून आमच्या अंजुना प्रेझेंट सबस्टेशन हा थंयसर कनेक्ट जातली. आत्ता सद्याक आमकां फकत एक केबल येयल्लो हा फॉर दीस सबस्टेशन, अंजुना सबस्टेशन फ्रॉम म्हापसा. पयले आसतले लास्ट टायम आमकां फॉल्ट आहलो, इंटरनल केबल, अंडरग्राउंड केबलाचो फॉल्ट आहलो. तेन्ना it took us more than 24 hours to detect. आमच्या युनियन इस्कॉल, आमच्या सेंट कॅजिटन इस्कॉला कडेन चर्ची कडेन आसगांव फॉल्ट मेळ्ळो. more than 24 hours गेले. आमच्या CM सरान तोरूय आमकां ते व्हडले गाडी हाडल्या टू डिटेक्ट द अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट. ते हाडून पासून इट टूक अस मोर दॅन 24 hours टू डिटेक्ट. पूण आतां आमकां 2 केबल सालिगांवच्यान येतले आनी 2 फ्रॉम सालिगांव सबस्टेशन आनी 2 केबल आमकां म्हापसा सबस्टेशनान साकून येतले. सो एक खंयचोय केबल फॉल्टी आहा जाल्यार ते दुसरे केबल वी कॅन रिलाय ऑन द अदर नेटवर्क्स ऑन द टू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द अदर सबस्टेशन. धीस इज टेक्नॉलॉजी. आनी हे वो आयज प्रॉब्लमान पडलेलो आहा.
स्पेशली एज फार एज टॅक्सी कॅब एग्रिगेटर आणि लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर हिंगासोर आसलेले स्टेक होल्डर हो जो तर सुटावो जायना जाल्यार फुडें आमकां खूब कठीण दीस आहा. हो सुटावो आयज करपाची गरज आहा. जो वाद आहा तेंच्या मदेकात हो क्लियर करपाची गरज आहा आनी त्या खातीर चीफ मिनिस्टरान आपलो प्रेशस टायम तो सकाळच्यान सांज मेरेन बिजी आसता. So many people lined up meeting him. Everybody has different type of problem. कोणाक जॉब, कोणाक आनी कितें डेव्हलपमेंट, ही फायल, ती फायल, हो इन्फ्रास्ट्रक्चर, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थाचे फायली क्लियर कर. पूण सीएम द स्टेट रिक्वायर्स दिस अर्जन्सी. हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाची गरज आसा. नाजाल्यार ट्युरिस्ट जे येता ते हितून मदेगात उरता. इन बिटवीन द लोकल टॅक्सी ओनर आणि जो कॅब एग्रिगेटर भायरसून येयल्लो हा टॅक्सी घेवन तांकां ट्युरिस्टांक व्हरपाक तेंचे भितर झगडी जाता. ट्युरिस्टांक त्रास जाता. लोकलाचेर FIR जाता. म्हाका दिसता हे थोड्यो जे प्रॉब्लेम आहा ते आमी सॉल्व करपाक जाय. सेकंडली जी आमची शेकां दिल्ली आहा सरकारान ती आमी चलोवपाक जाय. बीच क्लीन आसपाक जाय. हे जो तर आमी करिना जाल्यार दुसरी कंट्री जी आहा ती आमच्याकून वयर वयतली. जे आमकां युरोपाचे बरे ट्युरिस्ट येताले ते कमी जायत गेल्ले आहा. तुम्ही पळया, यू सी युअर स्टॅटिस्टिक्स, यू लुक एट इट. दिस इज गोइंग टू बी अ आय ओपनर. आय एम टेलिंग यू टुडे. CM is present. CM is present over here. He knows that industry, there are some problems in the industry which we need to sit and address. We need to solve these problems. आम्ही मागता सीएमा कडे की कलागुटचे सगळे इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड जावची. हे सगळ्यात व्हडले काम. हे बारीक काम न्हू. सीएमान जे सँक्शन केला 350 crores फॉर द GI स्टेशन. कित्याक केला की कोस्टल बेल्टाक बरे ट्युरिस्ट येवन रावचे आनी इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी मेवची, लोकलाक मेवची, ट्युरिस्टाकूय मेवची. लायट वयता परत जनरेटर शेणता ते बंद जावचे. GI स्टेशन वयर काम चालू आहा. तुम्ही वचून पळया. लास्ट स्टेजीचेर पावल्ले आहा. केदे व्हडले ट्रान्सफॉर्मर्स येयल्या ते पळया. 50 MVA कितले 60 MVA चे दोन येयल्या. Just go and have a look at it. 350 crores. This underground cabling costing 60 crores. सगळे रोड रिपेअर करपाक पडतून another 60 crores. Water line to come up to the sump 3 crores. These are all work orders issued. So म्हाका दिसता खंय तरी आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहा. तुम्ही सगळ्यांनी स्टेक होल्डरांनी की I will make a change. I will make a difference in my village. Kalangut, I will help the panchayat. I will keep my area clean. I will obey the rules. I said खूबशे गजाली कोस्टल बेल्टाक जे आहा ते आमकां सारक्यो करच्यो पडटल्यो. तेन्ना तुमकां बरे ट्युरिस्ट परतून मेवतले. ट्युरिस्ट will go with good memories and you will get good business. हे करेक्शन जो तर आमी करिना, do not blame the government. We also have to do correction. Do not blame the government. It is both sides. चड आनी उलयना हांव. आतांच सांगला आमी तुमकां कितके पयशे मोडटा आमी. एंड फर्दर ऑन जे आनी कितें आसतले जे सिवरेजाचे काम आहा सांगला पळय ते करपाकूच जाय. फेज वायज आमी कंप्लीट करपाक जाय सिवरेज सिस्टम. दिस इज ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड इन द कोस्टल बेल्ट. बिझनेस विल इम्प्रूव्ह. कलांगूट नीड्स टू बिकम सेमी अर्बन म्हणजे अर्बन स्टेटस आमकां आदीसून दिल्लो आहा. हो आमी आमच्या 2019 नोटिफिकेशनाचेर घालपाची गरज आहा. Some people are shying away. Some people are saying no, this is wrong. We have already developed. This coastal belt is already developed. We cannot close our eyes. We have to open our eyes and say and accept that this area is developed. So let us give it urban status. There are good people who have got good NGOs over here. You all need to sit with the panchayat, debate on this issue and bring a solution to the local people. Local people are the solution है
केदी व्हडली डेलिगेशनां सीएमा कडेन येता तो सीएमूच जाणा मोरजेसून मांद्रेसून अंजुनासून अंजुनाचो सरपंच कितले फावटी गेलो हांव जाणा सगळे मेंबर कितले फावटी गेलो दिनेश लोकांक एकठांय करता बस करता एडवोकेटा कडेन वयता एट अ टाइम 50 houses notices are coming. These areas are already developed. You can come out with a set of rules for these areas. Rules are what? That you will not allow more than ground plus 2, ground plus 1 within 100 meters of the heighted land. Beyond that, according to existing balla, that should be regularized as and where is basis. Support our local. And if you do not do this, urban status, then you are तुम्ही तुमच्याच पायाचेर कुराड मारते. सगळे जाण बोटा दाखयले तुम्ही इलिगल म्हणून शेजारीच कंप्लेना घालतलो ते सायडीनसून कोण आनी कोण येतलो दुसरे स्टेटीनसून तो येतलो आनी कंप्लेना घालतलो बिकॉज तू म्हणटा तेजे हॉटेल बांदी नाका कित्याक आमचेच लिगल जावंक ना तेणे कशें बांदता सगळे भाशेचे प्रॉब्लेम आहा. एंड आय थिंक वी शूड अंडरस्टँड द नीड ऑफ द विलेज नीड ऑफ द इंडस्ट्री. थोडे चिंतूंक आहा की आमी जो तर इफ वी मेक इट अर्बन एरिया देन इट विल बिकम म्युनिसिपॅलिटी. नो, इट विल नॉट बिकम म्युनिसिपॅलिटी. Kandolin will remain as a village, Kalangut again will remain as a village, Arpora Nagwa will remain as a village, Anjuna will remain as a village. But there are certain rules and regulations which we need to fit in the 2019 notification. Before that, the government should declare all these areas as urban. Because they are in the census of 2011, you check, they are already declared as urban. आम्ही 2025 जो तरी वी आर शायिंग अवे ते कितें म्हणटले शेजारी कितें म्हणटले पयशिले कितें म्हणटले आम्ही अर्बन जाले म्हणून. अर्बन ना, अर्बनाचे डेफिनेशन तुम्ही चेक करा. अर्बन इज नॉट बिग बिल्डिंग्स. वी आर ऑलरेडी डेव्हलप्ड. सो लेट अस ऑल वर्क टुगेदर फॉर अ गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर, फॉर अ गुड टुरिझम, फॉर टुरिस्ट हू आर कमिंग टू गो एंड स्टॉप. लेट अस ब्रिंग देम बॅक. Let us bring the European tourist back. Let us bring that cream crowd back. Slowly they are going away. Understand? You have to sit and discuss why they are going away. Why other countries, सगळे country open झाले, Vietnam open झाले, Sri Lanka war zone आले, Vietnam war zone आले, त्यांनी चेंज केले आपले. आमचेकडे त्यांच्याकडून बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर चालू हा बांधप. CM is going to Delhi every now and then with files to bring money from Delhi. What is the use if we do not change ourselves? So let us all work together. All the different groups who are over here, the stakeholders, the president of the NGO is here sitting, Premanand Bhag. तुम्ही सगळे जण बसपाची गरज आहा. I am very serious on this matter. Even in Kandolim Citizens Forum, Kalangut Citizens Forum, whatever whoever are there, more people, sit together. Let us come out with solutions and see that whatever needs to be protected, we are with you. Shikerim Plateau, no development zone. We are with you for that. But let us come out with solutions. Thank you. I will not take much time. खूप सांगले आणि तुमका. My sir, some things needs to be corrected. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your thoughtful words. And now the most awaited moment for whom we are patiently waiting. Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, kindly address the gathering. Good evening, friends. Goa Electricity Department, WRD Department, PWD Department ह्याच्यावरती 3 प्रोजेक्टाच्या फाउंडेशन स्टोनाच्या प्रोग्रामात आमच्यामध्ये असत म्हणजे मित्र कळंगूट MLA मायकल लोबो, सालिगांव MLA केदार, शोले MLA दिलायला लोबो, स्टीफन कळंगूट सरपंच जोसेफ, आमचे 3 ZP, बाकीचे सगळे सरपंच समोर आशिल्ले म्हणजे प्रेस मिडियातले सगळे फ्रेंड्स, बाकीचे पंच सरपंच, सगळे टुरिझम इंडस्ट्रीतले रिलेटेड स्टेक होल्डर्स. सगळ्यात पयली आज आम्ही जी फाउंडेशन स्टोन घातला आयचीच इट इज मोर दॅन 100 crores. अशें पळोवंक वचत जाल्यार जे आमी अंडरग्राउंड केबलिंग करता, परत पायपलायन ले करता आनी रिइन्स्टेटमेंट ऑफ द रोड करता कंप्लिटली.
इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर हो कन्सेप्ट फक्त एक 2-3 पुरतो लिमिटेड आशिल्लो. म्हणजे जाल्लें कितें, रस्तो बरो मेळ्ळा पुरो लायट आसल्या पुरो, ताज्या उपरांत उदक आयलें, उदक प्रत्येकाच्या घरांत आसपाक जाय. ताज्या उपरांत सिवरेज आयली, सिवरेजीची लायन कंपल्सरी घालपाक जाय. ताज्या उपरांत आतां इंटरनेट केबल आयलो, तोय प्रत्येकाच्या घरांत वचपाक जाय. सिवरेजूय आसपाक जाय, इंटरनेट केबलूय आसपाक जाय, अनइंटरप्टेड आमकां पावर आसपाक जाय. आनी आतां तर वेस्ट कलेक्शन आयलें. पयलीं वेस्ट कलेक्शन आमीच स्ट्रीट करताले, आमकां सरकाराची गरज नासली. तेन्ना प्रत्येक जाण कोयर खूब जाल्लो, आतां कोयर खूब जाल्लो आसा, तोय सरकारानूच काडूंक जाय. एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड सरकारान करपाक जाय, सर्विसीस सगळ्यो सरकारान दिवपाक जाय. आनी जेन्ना पेमेंटाचो विशय येता पळय न्ही, तेन्ना लोक फाटीं सरता. हांवें कित्याक सांगता, पावर शटडावन नांवाचो प्रकार गोंयांत खबर आहा? कोणाक जाणा कोण? पावर शटडावन म्हणजे कितें? कितली वरां पावर शटडावन आसता गोंयांत? आसा? केन्ना आहा? आमी पावर शटडावन घेता रे? मेंटेनन्स. 2 वरां कितें पळयलां तुवें? काम चालू आसा जाल्यार ते तुज्या खातीर रिपेर करता. डेली पावर शटडावन नांवाचो प्रकार आसा? मातशे सायडीक चला ती पळयात. पावर शटडावन म्हणटा ते 8 वरां, सकाळी 8 लायट येतली, सांजे 7 लायट येतली. सायडीक कर्नाटकाक वचून पळयात. पावर शटडावन, दीस लोड शेडींग, म्हणजे आनीक तांकां दीस भर तेंची लायट पेटपाची ना, सांजेच पेटतली. डायरेक्ट सांगता ते म्हणटा ते लोड शेडींग आहा, आतां आनी पेटची ना. हो प्रकार दोनूय स्टेटींनी आमच्या सायडीचे आसा. आनी कोणाक? रेजिडेन्शियल पर्पज, इंडस्ट्रीन ते बंद करिना. आमचे उलटे आहा, आमी एकदां लोड शेडींग तेंचे करता, इंडस्ट्रीचे, लोकांचे करिना. पावर टॅरीफ कितलो आहा कोण खबर आहा? पर युनिट आमी कितें पे करता रेजिडेन्शियल? सिंगल फेज आनी हे 3 फेज, कोणाक खबर आहा? सिंगल फेज कितलो करता पर युनिट? कितें स्टिफन कितलो जालो आतां? ₹2.27 फोटो 1.9 आनी 2.10. ओके, आमकां कसो पडटा जाणा तुमी? आमकां कसो पडटा रे पर युनिट? ₹3.71. म्हणजे आमी कितले लॉस करून दिता? आमकां पडटा तो सांगता, परत आनी डिस्ट्रिब्युशन चार्जीस आनी वेगळे आसा, तितून वचना. ₹2 एप्रॉक्सिमेटली सरकार बॅर करता आनी पावर दिता. आनी आमी म्हणटा इतके म्हारग जाले काय म्हणटा बील फारीक करतना वयल्यान तो 1 वर्स फारीक करिनासतना रावता आनी मागीर ताका म्हणटा मातशें हाफ जाता जाल्यार पळय म्हणटा. तो आनीक एक स्कीम काडटा वयल्यान, अर्देच भरणे जालें म्हणटा तो. त्या खातीर खुबशे जाण अशा पद्दतीन मायकलान स्टेक होल्डरां कडेन उलयता आसतना तेणी बरेचशे विशय मांडले. ओके, थोडे विशय हे खूब सिरियस आसा, कारण स्टेक होल्डर्स आनी लोकांनी थोडेशे सिरियसली हाचो विचार करपाची गरज आसा. सेम वे वॉटर टॅरीफ आसतले, म्हणजे पावर टॅरीफ आसतले, हे रेगुलर कमीत कमी रेट गोंयांत आसा. तुमी कंपेर खंयच्याय राज्यांत वचून करात, वॉटर टॅरीफ आसतलो किंवा तो पावर टॅरीफ आसतलो, सगळ्यांत कमी हो गोंय राज्यांत आसा. आनी परस वयल्यान पर कॅपिटा इन्कमांत सगळ्यांत चड कोण आहा? गोंय राज्य आसा. आमी दर डोई इन्कम म्हणजे पर मनशाचें इन्कम सगळ्यांत चड आसलेलें राज्य गोंय, आनी सगळ्यांत टॅरीफ कमी आसलेलें राज्य गोंय. म्हणजे उलटें खरें म्हणजे तो चड आसूंक जाय आसलो, सगळ्यांत चड आमचो आसपाक जाय आशिल्लो, तो ना. तरी सुद्दां आमी जाका सर्वीस गिवींग किंवा वेलफेअर स्टेट अशें म्हणटा आसतना ही सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्या जाणांक खुबशे फावटी म्हणजे बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर आमी काम करीत आसा. आनी जेन्ना बींग अ कोस्टल स्टेट आनी टुरिजम इंडस्ट्री हाज्या कडेन लक्ष दिता आसतना म्हणजे फाटल्या 6 वर्सांक हांव तरी म्हाका दिसता मेजर प्रोजेक्ट ह्या टोटल कोस्टल बेल्टांत केन्नाच ना म्हणूंक ना. कारण सद्या मेजर इंडस्ट्री फॉर अस इज अ टुरिजम इंडस्ट्री. आनी टुरिजम इंडस्ट्री जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर मेजर स्पेंडींग आमी करीत आसा. बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ. म्हणजे सरकाराची जशी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाची जबाबदारी आसा, ताय मेंटेन करपाची जबाबदारी तुमचेर आसा. तुमी जितक्या बऱ्या पद्दतीन ते मेंटेन करपाक शकतले तितकेच ट्युरिस्ट खूब बऱ्या पद्दतीन आमी हांगासर टुरिजम इंडस्ट्री फ्लरीश जावपाक शकतली इन ऑल वेज. नो डावट तेणी काही सजेशन्स दिल्या, काही करेक्शन्स आमकां टायम टू टायम जशें आमचे ट्युरिस्ट वाडटा, पब्लीक वाडटा, तशें तशें आमकां मेजर चेंजीसूय काही चेंजीस जे आहा पळय ते सातत्यान करचेय पडटले.
आणि त्या प्रमाणे गव्हर्मेंट ती डिसिजन घेत आसा. जबाबदारी पंच सरपंचांची आसा, जबाबदारी जिल्हा पंचायतीची आसा, तशी जबाबदारी स्टेक होल्डरांची सुद्दां आसा. आमी लोकांनी जर जबाबदारीत वागले नासत जाल्यार आमकां इन फ्युचर आमकां प्रॉब्लेम जावपाक शकता. टुरिजम इंडस्ट्री खातीरय प्रॉब्लेम जावपाक शकता. कारण आमी अतिथी देवो भव म्हटलें म्हणून जावचें ना, पूण आमकां त्या पद्दतीन तांकां ट्रिटूय करचें पडटलें. नो डावट आमी म्हणटा आमकां वगीत कसलेय बेस्ट टुरिस्ट जे येता पळय न्ही, म्हणजे थोडे टुरिस्ट जे आसा ते फक्त हांगासर म्हणजे आसूं हांव म्हणना, मागीर हांवें म्हटलें म्हणटलें. ओके, अशा पद्दतीचे आमकां जाय कोण बरे टुरिस्ट गोंयांत येयल्ले जाय, जेणी येवन टुरिजमा खातीर आनी एक 4 दीस स्पेंड करचे. ताच्या खातीर आमी वेगवेगळ्यो अजुनूय बी फुडल्या 2-3 वर्सांक आमी प्लॅन करता की टुरिजम इंडस्ट्री फ्लरीश जावपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बरोबरूच जे एम्युजमेंट पार्क आसतले, थीम पार्क आसतले, अशा पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत तयार जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. आनी ताच्या खातीर सरकार आपल्या परीन पुराय प्रयत्न करीत आसा. म्हणून आज सगळे जाण विशेश करून टुरिजम बेल्टांतले लोक हांगासर एकत्र आयल्या उपरांत टायम टू टायम शेक इंडस्ट्री आसतले किंवा स्मॉल रेस्टॉरंट ओनर आसतले, बीग हॉटेलियर्स आसतले, तुमी सगळ्या जाणांनी म्हाका दिसता कोस्टल ब्लँड कितलो क्लीन आनी नीट उरतलो तो विचार करपाची गरज आसा. आमी तर म्हणटा की 100% कलेक्शन आमच्यो ग्रामपंचायती करता. आमी वेस्ट कलेक्ट करून आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर व्हरता, बट तरी सुद्दां म्हणजे ते रस्त्यार कित्याक पडपाक लागला हेजो विचार करपाची गरज आसा. आनी पंचायतींनी तर म्हणजे एक सुद्दां कोणूच म्हणजे बरेचशे जाण तर आतां हांगासल्यान थोडे जाण कलेक्ट करून रिक्षा भरून धरून आमच्या वाटेन वचपाक लागलेले आसा. ती खोटें सांगना. थोडे जाण हांगासलो वेस्ट कलेक्ट करतात, ते रिक्षाकाराक कितें तरी 50 रुपया दिता, ताका 50 न्ही ताका 5000 रुपया दिता आनी तूं जाय ते ट्रीट कर म्हणटा. तो व्हरता आनी आमच्या वाटेन रस्त्याक ताका कितें मेळटा तें वचून सोडटा. हे जर करीत न्ही जाल्यार आमी मॅस क्रिएट करतले. म्हाका दिसता आमी बी थोडेशे म्हणजे रिस्पॉन्सिबल जर जाले आसत जाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत तर आमी सामके सिरियस आसपाक जाय. कारण वेस्ट मॅनेजमेंट जर क्लीन आमी जेका क्लीन गोवा ग्रीन गोवा म्हणटा पळय न्ही, हो क्लीन गोवा आनी ग्रीन गोवा मेंटेन करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य जाय. नेक्स्ट इज सेफ अँड सेक्युअर्ड गोवा. सेफ अँड सेक्युअर्ड गोवा इतक्याच खातीर आमी जर टुरिस्ट रेस्टॉरंटाचेर शॅक्साचेर जर अशा पद्दतीच्यो झगड्यो जावपाक लागल्यो किंवा एकामेकाची तकली फुटून कोणाचो तरी मर्डर जावपाक लागलो जाल्यार इन फ्युचर लोकूय हांगा येवपाक भितले. नो डावट पुलीस आसा, कितेंय बारीक सारीक तरी जालें आसत म्हाका दिसता यू कॅन डायल 100 डायल करा, तुमी परत आसारचे पुलीस थंयसर पावतले. लॉ एंड ऑर्डर तुमी हातांत घेवं नाकात. आनी ताका लागूनच आमी फाटल्या दिसांनी टॅनंट व्हेरिफिकेशन जें काडलें पळय न्ही ताका लागून आमी आमचो शेक काडटा कोणाक तरी चलोवंक दिता पळय न्ही, तो मनीस खंयच्या हाडून दवरता पळय न्ही, हांव स्टेटींचें नांव घेयना, एकदां स्टेटींचें नांव घेतलें काय ना मागीर ते परत जागे जातात. जे विशेश करून लोक म्हणजे कांय विचारूय करिना, काडलो चुरी काय तोपली, अशा पद्दतीचे मायंडसेटाचे लोक आसात. आनी तेजो इम्पॅक्ट जो आहा पळय न्ही तेजो इम्पॅक्ट लॉंग रन उरता. 10 वर्सां 15 वर्सां तेजो इम्पॅक्ट उरता. अरे गोंयांत गेलो मरे थंय कोणा तरी ट्युरिस्टाचो मर्डर जालो आनी त्या एका इम्पॅक्टाचेर कितलेशे ट्युरिस्ट येवपाचे बंद जाता. म्हणून आमी टॅनंट व्हेरिफिकेशन कित्याक काडलें, गोंयांत येवपी प्रत्येक लेबर हो व्हेरीफाय जाल्लो आसपाक जाय, ताका भंय आसपाक जाय. पुलिशेन म्हाजें रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा, चुकून जर आपूण फोन करून पळो जाल्यार म्हाका धरून हाडपा खातीर तांकां चड वेळ लागचो ना. आपल्या शेजाऱ्याक रावपी आसात, आपल्या घरांत रावपी आसात, आपल्या जे काम करपी आसात तेजे अनलेस एंड अंटील पुलीस व्हेरिफिकेशन जायना आनी मेडिकल चॅकअप जायना तो पर्यंत ताका कोणीच दवरून घेवचो न्ही. 2 गजाली खातीर. कारण आमी पळयता ह्या दिसांनी मर्डर, रेप ह्या सारके इन्सिडंट्स खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडपाक लागल्या. गोंयकार तसो आमचो खूब म्हणजे सुशेगातूय बी, थंडय बी, शांतय बी, म्हणजे तो सहसा असल्या गजालींनी भानगडीत केन्ना पडना. तो आपलो बारीकसो बिझनेस किंवा नोकरी करतलो आनी मागीर रावतलो. पण हे बाकीचे लोक जे आसा यांची मेंटॅलिटी अशा पद्दतीच्या आमकां हे जर करतले आसत जाल्यार तेजें पुलीस व्हेरिफिकेशन इज मस्ट. म्हणजे बाकीच्या गजालींच्या बरोबर मायकलान जें सांगलें हांगासर जो लेबर कॅटेगरी जो लोक येता जॉब करता कंपल्सरी तांचें पुलीस व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. दुसरें मेडिकल चॅकअप. हांवें मेडिकल चॅकअप कित्याक म्हणटा तें सांगता. फॉर एग्जाम्पल TB सारकिल्लें जर दुयेंस आसलें न्ही
इट स्प्रेड्स. तो परत आसा एखाद्याच्या रेस्टॉरंटार रावप जाल्यार थंयसरूय बी परत आनीक टीबीचे पेशंट जावपाकूय शकता. आनी लोक ते इन्फॉर्म करिना म्हाका टीबीची वखदां सुरू आहा म्हणून. त्या खातीर ताचो मेडिकल चेकअप गरजेचो आसा. आनी तो जर केलो आसत जाल्यार आमी ह्या 2 गजालींचेर खूब बऱ्या पद्दतीन कंट्रोल दवरपाक शकतले. रेस्ट ऑल बाकीचे इश्यूज जाचेर मायकलूय उलयलो की टॅक्सीचो इश्यू म्हाका दिसता आमी खंय तरी दिस इज अ हाय टायम आमी सगळे जाण म्हणजे एक हेजेर येवपाची गरज आसा. नाव इट इज अ टॅक्नॉलॉजी जी आसा ही यूज केल्या शिवाय जावची ना. ट्रेडिशनल पद्दतीन लोक आतां येवपाक फॉर सेफ्टी एंड सेक्युरिटी पर्पज लोकूय भिता. कारण आमी म्हणटा की गोंय आमी कंपेर करता with the foreign countries, not with a foreign state. We are comparing Goa, being a Goa as a state, but we are comparing आमी न्हू ते फॉरेन कंट्री आमकां कंपेर करतात. गोवा एज अ सेपरेट एज अ कंट्री आसतल्या सारकी कंपेर करतात आनी गोंयांतलें टुरिजम इंडियेंतलें टुरिजम कमी जालें म्हणना. ते म्हणटा म्हणजे श्रीलंकेचें टुरिजम पळयात आनी गोंयांतलें टुरिजम पळयात. हें कित्याक हांव तें सांगता. बीइंग अ स्टेट आसतना सुद्दां आमी अशा बऱ्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलां. आमच्याकडे व्हेरियस म्हणजे जवळपास मोर दॅन 45 कंट्रीजचे टुरिस्ट गोंयांत येता आनी ते टुरिस्ट आपल्याकडे खंय तरी डायवर्ट करपा खातीर ते वेगवेगळे कंपॅरिजन करीत आसा. बट योगायोगान आमी वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला इन रोड, रेल, एअरपोर्ट, वॉटर, पावर, सिवेज, वेस्ट मॅनेजमेंट ऑल. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंटात बरी फेसिलिटीज जी गोंयांत आसा तितकी बरी फेसिलिटीज देशात तुमकां खंयच्याच स्टेटीत पळोवपाक मेळची ना. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, लिक्वीड म्हणजे STP आसतलो, ETP आसतलो, बायोमेडिकल वेस्ट आसतलो, केमिकल वेस्ट आसतलो, इंडस्ट्रियल वेस्ट आसतलो, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट आसतलो. ह्या प्रत्येका खातीर सेपरेट प्लांट आसा. बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट पुणे हांगासर आसा. केमिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट पिसुर्ले हांगासर आसा. इंडस्ट्रियल वेस्टूय प्लांट थंयच आसा. ETP प्लांटान भायर आमी प्रत्येक कंपनीक कंपल्सरी करता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन. आमकां गोंय हें स्वच्छ आनी सुंदर गोंय दवरपाक जाय. जे खूब जाण कशें आहा आमी इतक्या सगळ्या बऱ्या पद्दतीन आमची अंडर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड काम करता म्हणून हे आमकां इतकें करप शक्य जाल्लें आसा. आनी ते मेंटेन करतले आसत जाल्यार ताका सपोर्ट आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. STPचेर मायकल आतां उलयता आसतना उलयलो आनी सरपंच बाब जोसेफ हेणेय बी म्हणजे कलंगूटच्या संदर्भांतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सांगल्यो म्हणजे हांवें वदळ जरी म्हटलें तें 7 तें काम तेणी नोट मायकला कडेन दिवचो आनी मायकलान मूव करचें तेंय काम आमी जाता तितकें बेगीन तें काम हातांत घेता. आनी अपग्रेडेशन ऑफ द STP जो करपाक जाय ताणें सजेस्ट केला तो अपग्रेडेशन ऑफ द STP करता. कारण नाव तुमी जरी तुमची विलेज म्हटली आसत जाल्यार कळंगूट इज म्हणजे ऑन द मॅप ऑफ ग्लोब. गोंय म्हटलें काय लोक कळंगूट आनी बागा म्हणटा. तुम्ही तेन्ना तुमकां प्रावड फील जाता. आनी मातशें अर्बनायझेशन म्हळ्यार काय तुमी सकयल येता वांगडा. ती भंय दिसता तुमकां मुन्सिपाल्टी बीन जायत काय म्हणून. मॅडम सरकारची FAR वाडोवन जाय जाल्यार तुमी सगळे जाण म्हणटले FAR वाडोवन दी. ओके बट मागीर म्हणटले विलेज पंचायतूच. बट आमी विलेज पंचायत म्हणून तुमचो स्टेटस काडिना. बट ड्यू टू द CZMP रूल तुमी जर तो अर्बनायझेशन स्टेटस तुमी घेतलो जाल्यार कोस्टल बॅल्टांत रावपी तुमकांच बेनिफीट आसा. 2011चो प्लॅन ऑलमोस्ट जालो. 2019चो आतां सुरू जातलो कंप्लीट जातलो म्हणजे तुमकां दाखोवनूच कंप्लीट करतले. बट तेन्ना ताचो बेनिफीट जो मेळपाक जाय पळय बींग द कोस्टल विलेजीस ताचो बेनिफीट तुमकां खूब बऱ्या पद्दतीन मेळूं शकता. ताज्या खातीर तें डिसिजन घेवपाक जाय. खरें म्हणजे इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक, इन द इंट्रस्ट ऑफ बिजनस, इन द इंट्रस्ट ऑफ टुरिस्ट. कारण फॉरेन कंट्रीन जर वचत जाल्यार ते दर्यान पावले. पण आमी दर्यान या म्हणनाका आमकां सगळे रुल्स आनी नॉर्म्स वी वॉन्ट टू फॉलो. ते फॉलो करुयात. बट ते फॉलो करता आसतना आमकां काही रिफॉर्म्स जर हाडचे पडटा आसत जाल्यार ते रिफॉर्म्स हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. आनी टायम टू टायम गोवोरमेंटाक वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे खुबशे फावटी आमी हाडीत आसता. बट लोकांक एक एकदां दिसता कितें आमी नवीन रिफॉर्म हाडलो काय ना तो खंय तरी आमचेर बंधकारक आसा काय कितें. तो खरें म्हणजे प्रो पीपल आसता. आमी एसेंब्लीत पास करता आसत किंवा खंयचें नोटिफिकेशन काडटा आसत जाल्यार तें लोकांच्या भल्या खातीर आसता. अपोजिशन काही ते रॉंग इंटरप्रेट करून मागीर लोकांक कितें सांगू. आमी प्रत्येक फावटी खूब बऱ्या पद्दतीन असो विचार करून ते हाडीत आसा.
आयच्या सुवाळ्याचेर हांव खरें म्हणजे कलंगूट पंचायतीन आयला आमकां उपरांत कलंगूट पंचायतीचेरय उलोवप हें गरजेचें. म्हाका दिसता कलंगूट पंचायत इज वन ऑफ द रिचेस्ट पंचायत इन द स्टेट. सो कॉंग्रेच्युलेशन फॉर जोसेफ आनी ताजी पुराय एंटायर टीम. अंजुनाय तितकीच रिचेस्ट आहा, अंजुनाय पंचायत आसा ती तशीच रिचेस्ट पंचायत. बट रिचेस्ट पंचायत आसल्या उपरांत आपलो निधी कसो वापरचो, खरोखरूच तेंच्यांनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला. आपलो हॉल हो खूब बऱ्या पद्दतीचेर स्वताच्या एक्सपेन्सिसांतल्यान तेंच्यांनी तयार केला. त्या एंटायर बॉडीच्या परत एकदा कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा तांकां. तांच्यांनी टायम टू टायम तेणी वेगवेगळे आपल्या कडेन पयशे आसत जाल्यार ते स्पेंड करपा खातीर तांच्यांनी मागलेली परमिशन हांव सरकाराकूय सांगता जे वर्थ प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही ते करपा खातीर खरोखरूच तांकां फंड्स युटिलायज करपाक ती परमिशन्स हांव दिवपाक लायता. आनी तांच्यांनी बी पुराय आपलो पंचायत एरिया ही क्लीन दवरपा खातीर सातत्यान ते करताच, पण आनिकूय प्रयत्न करपाची तेंची गरज आसा. म्हाका दिसता पंच आनी सरपंच किंवा जिल्हा प्रत्येकान ओन करपाची गरज आसा. ही म्हाजी पंचायत, हो म्हजो वार्ड कितलो क्लीन उरतलो. म्हाज्या वार्डांतलो प्रत्येक घरांतलो घर हे जे आहा पळय तो कोयर कलेक्ट करून दितलो. म्हणजे सॉलीड वेस्ट वेट आनी ड्राय हे म्हणटा तसो सेपरेट करून दितलो. ते दिवपाची गरज आसा. आनी ताजी जबाबदारी जर पंचांनी घेत जाल्यार नितळ उरूं शकता, ना जाल्यार नितळ उरची ना. ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच्यांनी घेवची. आनी ते जर घेतले आसत जाल्यारूच आमी जे स्वप्न पळयता, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत. हांव उलयतां ताजेर फुडलो कॉन्सेप्ट स्वयंपूर्ण गोंय. आनी आतां आमी म्हणटा की विकसीत भारत विकसीत गोवा फॉर विकसीत भारत 2047चें स्वप्न आहा फुडल्या 25 वर्सांचे ऑनरेबल PMचे. बट आमची स्टेट हे विकसीत गोंय 2037 अचीव करपाक शकता. पॉसिबल आसा आमकां. कारण आमी बाकीच्या जर तुमी पळयशात पर कॅपिटा इन्कम ऑफ द नॅशनल आसत जाल्यार तेच्या पेक्षा 3 पट आमी फुडें आसा. आनी ते जर पळयलें आसत जाल्यार 10 वर्सां बेगीन आमकां पूर्ण विकसीत जावपाक चड कठीण ना. कारण ऑलमोस्ट आमकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय एट प्रेझेंट हेका ते जर आमी फुडल्या 25 वर्सां खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते गोंयांत म्हणजे मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार केला. तुमी कितेंय काडून पळयात. आतां जे अंडरग्रावंड केबलींग आमी करता ते म्हाका दिसता फुडल्या 25 वर्सांक आनीक अंडरग्रावंड केबलींग करचें पडचें ना. त्याच बरोबर म्हणजे मॅडमीन एक बरें सजेस्ट केल्लें, तिका हांवें ऑलरेडी फाटल्या 2 दिसां पयलींच हांवें PCक ऑर्डर दिला. तिजें म्हणणें की वेगळो एक डक्ट तयार करचो ना. हाज्या फुडें केन्नाय जेन्ना रस्तो फोडटले पळय न्ही, कोणूय रस्तो फोडूं कित्याकूय फोडूं जाल्यार ते डायरेक्टली ताका डक्ट पायप घालतले. आनी डक्ट पायप वील बी युटिलायज्ड फॉर एनीथींग. म्हणजे कोणाकूय पायप घालपाक जाय 1 फीट डायामिटरचे पायप एक केबल घातल्या उपरांत ताच्या वयर घालूं किंवा केबल तितूंतल्यान पास करूं. रस्तो फोडलो तितलो आपूण जर 5 किलोमिटर फोडला जाल्यार पयलीं तो पायप घालतलो आनी त्या पायपांतल्यानूच तो केबल व्हरतलो. म्हणजे इन फ्युचर जाका कोणाक कितें व्हरपाक जाय आसत जाल्यार त्याच पायपांतल्यान व्हरतले वीथ पेमेंट. फुकट न्ही. जाल्यार लोक म्हणटले म्हाका केबल पायप आसात ना यूज करुया. रस्तो फोडून परत रिपेमेंट करपाक तुमकां तितके पयशे भरचे पडटाले पयलीं पळय न्ही, ते पयशे सरकाराक भरचे पडटले. सरकार इन एडवान्स. आतां आमी फुडल्या 4 दिसाच्या भितर सर्क्युलर येतले PWDचे. एनी रोड खंयचोय जरी फुडचो पडलो इन्क्लुडींग म्हाज्या म्हणण्या विलेज पंचायतींतले सुद्दां. कारण परत पंचायतीचे रोड तुमी पंचायतीचे म्हणटा, पंचायत काय ते रस्ते करिना. ते रस्ते परत गव्हर्मेंटूच करता. ताची खंयचोय रस्तो जरी फोडपाचो जालो जाल्यार थंयसर 1 फिटाचे डायामिटरचे पायप जितकी लेंथ तुमी रस्तो फोडला त्या रस्तो फोडला ते पयलीं पायप घालप आनी मागीरूच तो रस्तो क्लोज करप. पायप आमी PWD ताका प्रोवायड करतले खंयच्याय डिपार्टमेंटाक. पायप वील बी प्रोवायडेड बाय आवर PWD डिपार्टमेंट. एम्पॅनल कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां म्हणजे कंपल्सरी डक्ट क्रिएट जो आहा पळय फुडल्या 25 वर्सांक जो डक्ट क्रिएट जावपाक जाय आसलो अंडरग्रावंड डक्ट तो 25 वर्सां खातीर अंडरग्रावंड डक्ट क्रिएट करपाचो इन्क्लुडींग म्हणजे ताचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी एवरी 5 किलोमिटर्स ताका चेंबर क्रिएट करप. परत तातूंतल्यान तो केबल व्हरपाक म्हणजे परत रस्ते फोडपाचो विशय जो आहा पळय न्ही तो एक टायम पार करता. आनीक रस्तो फोडपाक जायना. म्हणजे 2 दिसाच्या पयलींच हांवें PCक सांगलां फुडल्या 4 दिसाच्या भितर अशा पद्दतीचो सर्क्युलर येता. आनी गोंयांत केन्नाय कोणी खंयचोय रस्तो फोडूं न्ही ताका डक्ट म्हणजे पायप हे घालपूच.
ते पायप घातल्या उपरांत तो रस्तो क्लोज जातलो, त्या शिवाय ना. हे कंपल्सरी करता जेणे करून आमकां जे परत 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 रस्ते फोडटात आनी तेजे पयशे पण सरकाराकूच भरचे पडटा आनी कोण भरिना. परत एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तो मेंटेन उरपा खातीर ऑलरेडी आतां आमी न्यू टॅक्नोलॉजी सगळ्यो वापरपाक सुरवात केल्या. रोड कॉन्ट्रॅक्टर जे आतां रोड करतात ही वील मेंटेन फॉर अनदर 5 years. तोच मेंटेन करतलो, तेजे GIS मॅपिंग जाता. एवरी टॅक्नोलॉजी जी आसा पळय न्ही, म्हणजे वदळ जी मॅडमीनी सांगली ती, आतां प्रत्येक कडेन केबल फोडून तो केबल फॉल्टी आहा काय तो टेस्ट करपाची गरज ना. इट इज ऑलमोस्ट कितलो 10 काय 15 किलोमीटर टेस्ट केलो जाल्यार 15 किलोमिटराचेर हांगासर जर टेस्ट करीत जाल्यार 15 किलोमिटराचेर खंय फॉल्ट आसा, कितल्या डिस्टन्साचेर तो इन एडवान्सान कळटा. म्हणजे 10 किलोमिटराचेर फॉल्ट आसा तो ताका त्या मिटराचेर कळटा, तो थंयच वचून खणटा, तो फॉल्ट काडटा आनी परत आसा तसो जॉईन करता. टॅक्नोलॉजी मशीन वी हॅव ऑलरेडी ब्रॉट आमी घेतल्या म्हणून त्या खातीर सांगलां की नवीन नवीन इन्व्हेन्शन जायत आसा, नवीन नवीन टॅक्नोलॉजी जायत आसा, ताजें अपग्रेडेशन हें सातत्यान आमचें सरकार करीत आसा. म्हणून म्हाजें म्हणणें एनी हाव कोस्टल बेल्टांत टुरिजम बेल्टांत आसतल्या सगळ्या लोकांच्या खातीर तुमच्या कडेन टुरिजम रिलेटेड आयडियाज आसत फॉर द बिझनेस रिलेटेड, इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, यू शेअर विथ द गव्हर्मेंट. वी आर रेडी टू डू बऱ्यो आसतल्यो आयडिया तुमच्योय आमी घेवपाक तयार आसा. आमकां टुरिजम फ्लरीश जाल्लें जाय, टॅक्सीचो इशू रिजॉल्व जाल्लो जाय, बीच क्लीन आनी नीट उरलेले जाय, आमकां सिटी आमच्यो क्लीन आनी नीट जायो, आमकां सेफ आनी सेक्युअर्ड गोवा जायो. हाज्या खातीर सगळ्यांचें सहकार्य मस्ट, त्या शिवाय जावचें ना. हे ताका लागूनच तुमी सगळ्यांचो सपोर्ट हो गोंया खातीर आनी गोंयच्या टुरिजमा खातीर तुमी करतले. वॉट एवर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी तो हाज्याय फुडें करपाक जाय. तितको सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक पयशांची कमी केन्नाच पडची ना. हांव परत एकदां सांगता, म्हणजे फाटल्या 5 वर्सांत कोविडाच्या काळात जरी आमचें सामकें सामको रेव्हेन्यू कलेक्शन मेजर आशिल्लो तेन्नाय केन्ना कमी पडूंक ना. आनी आतां तर आमी सरप्लस बजेट प्रत्येक फावटी दवरता. ती पयशांची कमी ही खंयच्याच इन्फ्रास्ट्रक्चराक न पडटा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप आनी ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करप ही सरकाराची प्रायोरिटी आसा. ते घेवन आमी काम करीत आसा. तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो सदोदीत सरकाराक आसतलो काय ना रे? आसतलो जाल्यार देतात म्हज्या बरोबर. भारत माता की. थोड्या जाणांचो ना हातूच काडिना बरं, थोड्या जाण सगळ्यात काडटं. भारत माता की. वंदे वंदे. सगळ्यांचो तेंको मोग म्हाजेरय आसुनी आनी वयर बसलेल्या बाकीच्या सगळ्यांचेरय आसुनी. एकट्याचेर आसून जावचो ना, सगळ्यांचेर आसप गरजेचें आसा. देव बरें करूं. Thank you so much.